जाल्याक संतान बायल बुमणाक एकोला येयलो ऋषीश्वर संन्यासी येयलो साधू अर्घ्य पाद्य पुरा दिन ताका संतोष केलो संतोष जमच्या आनी कसन जाई म्हणटा म्हाका काय इतले वर्षां संतान ना एक संतान दिवचे तशी कोरका आनी पळयन खंय तुका हे योगू ना म्हाका संतान जमका जायत हांव तुका संतान जाता अनुग्रह जाल्यार संतान जाल्या नंतर एक कंडिशन आसा कसन जाल्यार हांव अनुग्रह करता चिरडून जाल्लें चिरडान पांय पळयला पुरो तागे मागीर तुमी गेलो तुमकां जायत जाल्लें खंय संतान जालें थोडे एक वर्ष वचचे आनी तो बापा साधू येयलो चिरडा एक वर्ष जमच्यान चिरडू जालें मी गेलो तूं यो तो सांगेल खंय जाल्ले आवय आता सान चिरडू वाड्डोम का न्हू तूं एक चिक्के विद्याभ्यास जाल्या नंतर तूं यो जालें खंय एक 18 वर्सां जाली खंय येयलो खंय वापास तो साधू जालें न्हू जाल्यार शिकवण तुमी गेलो तूं यो पळय शिकवण जाल्या वय म्हाका आनी एक जबाबदार आसा बापूस शर्टाक एक विवाह कोर सोडका तें जाल्या नंतर हांव येता जायत चमकल खंय विवाह जाले खंय चिरडू जालें वापास साधू येता खंय नात जाल्या पळय आतां यो पळय कांय न्ही मिगेल पूतू विदेशांत गेला मिगेल बायल न्ही सून न्ही चिरडू सान आसा दोन जाण बायल मनीस मात आनी सान चिरडू ना तूं हांव हांगा सोण येयल्यार तुका कशें जाता न्ही जायत चिके थोडे काळ नंतर यो भायर संजमकल खंय साधू मस्त वर्ष त्यांनी ताका प्राय जाल्या जलरी साधू खंय प्राय जाल्या थोडे काळ जावन येयलो एमचे आनीक तो कोण की तो अनुग्रह केलो तो मनीसू तो मेलो मोर न्हू ते सुडजान जन्म आयला खंय चिके प्राय जाल्या यो येयला यो सुण्या आमकां वच्चा ताका भाश ना तेमच्या जायना पळयात पूत वापास भायर चमकला मिगेल सून आनी न चिरडू नात तूं सान आसा चिके भोमत मात्र आतां वापास तेमच्या जायना चिक्के व्हड जावना मागीर येता ही खंय माया ही कोणाकच सोडू जायना मागीर वसिश्टाकय सोडतो कोणाकच सोणाकय महादेवा सोनी खंय पा माये तशी ती मायेंत वसिश्टूय जाल्यार म्हाका कांय नाका वैराग येता न्हंय तुडकी मारल आत्महत्या करता जाल्यार देवाल दय कसली उडकी मारला वय वचून हात धरला कसले म्हणल्यार केळी हाका दांडार न्हू ताका हात धरला धरचे आनीक थोडे वेळ जमच्यान ताका उद्दा येवचे आनीक खंय की दुखून वेदा शब्द ऐकवत तागेल्या आश्रमान दुखून चिरडूंक कोणय ना ती चिरडाळ सोडून पोवन येयले खंय वापास आश्रम हांवें पळोवनचे आनीक शक्तेल बैलेल पोटान मागीर ताका सुन्नेले पोटान दुखून तो वेद ऐकूं येता तो खंय पराशर आश नातिल्ले वळेरी तांतू दुखून पार गेलो दुखून ताका पराशरू आश सोडलेले खंय नाणे जीवन नाका तांतू दुखून वापास आश आमचे तशें केले न्ही तो खंय पराशरू तुतूल महातपस्वी तशी येवन मात्र नाही पोट्टात सूचना वेद म्हणतालो ते पराशरान अनेक तपस केले काय कसन तपस देव पुत्र जाने म्हाका आनी कोणय नाही
सत्यवतीने केलं काही अनेक तपस. तात्पर्य निर्णय मध्वाचार्य सांगतो असं, तपस केलं काही. सत्यवती कोण? मात्स्यगंध. ती कोण? रायाल ध्रुव. असो तशी पराशरान बोमतच ता तो होड ज्योतिषी पराशर होर म्हणस आता देवान अवतार गेमचे पद वजा बळया नाल देव सांगतो वय, देव दिसेत वय, अलतड दुगून पळतड सोडी म्हणू दिसना. देव दिसेत काही ते वेळेर ते वेळेर प्रेरण करत काही बा सोडी ताका जायना मलसिया आका कोणाक निषादाक. निषाद मेल्यार हांगा निषाद मेल्यार मसल दवरचे. हांगा सवता निषाद हांगा निषाद व्यत्यासच. निषाद रायाक दिसत के तू वच गो धुवेक मसले हांगा तुका मेळ्ळेली ती जवळ न्ही. तू वच तिका कशी खंयच आसा जाल्यार ती गेल्यार पोर मोळकलता तू तुला मसले घाण येता खंय बा. पळतड वता आम सांगलेलं कडे वतच खंय, पळतड सोडू वतच खंय, द्वी पार पावली खंय. पळया ताका कळलं खंय बा. आनी देवान अवतार घेवचे ज्ञानी तो. ती काय आपोड चिपूड देव प्रत्यक्ष जाल खंय. पळया तुम्ही ती मत्स्यगंधा देवान प्रत्यक्ष जाला थंय तो जाग यो घाणी वचून सुगंध जाल्लो खंय. तिका मसले घाण येताली ते गेल्ले तत्व की देव कोणाक अनुग्रह करता तागेल चिक्कोल पुरा वता आनीक ताजितल्याक प्रकाश येता.